इंडिया अलायन्सचा उमेदवार आज दोन्ही कॅन्डिडेट नॉर्थ आणि साऊथ आज हांगा उपस्थित असतात. त्यांना त्यांच्या प्रचाराची सुरुवात करपाक लागून आज आम्ही हांगासर पत्रादेवी हुतात्मा स्मारका लागीं आम्ही जमलेले असतात आणि आयच्या ह्या कार्यक्रमाक हांगा उपस्थित असतात आमचे गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष सर अमित पाटकर, त्याच भाशेन आमचे CLP लीडर सर युरी आलेमाव, त्याच भाशेन आमचे चीफ अमित पालेकर, त्याच भाशेन आमचे संदीप वाल्मिकी, त्याच भाशेन आमचे गोवा फॉरवर्ड आमचे दुर्गादास कामत, दीपक कलंगुटकर, त्याच भाशेन शिवसेनेचे आमचे गोवा अध्यक्ष जितेश कामत, त्याच भाशेन राष्ट्रवादीचे आणि आमचे जे MLA असतात, MLA आमचो जावं क्रूज सिल्वा, त्याच भाशेन आमचे अडोण्याचे MLA बाब आमचे कार्लोस सर, त्याच भाशेन आमचे एल्टन डिकोस्टा सर आणि आमचे इतर आमचे हे पदाधिकारी, महिला, NSUI, सेवादल, यूथ यांचे पदाधिकारी, ब्लॉकाचे पदाधिकारी आणि आमचे सगळे इतर कार्यकर्ते, तसेच तुमकां पत्रकार मित्र जे आमच्या रिक्वेस्टाक आयज शॉर्ट टायमा भितर मान दिवन हांगा उपस्थित रावल्या बद्दल आयज तुमचे सगळ्यांचे हांव मनापासून आभार मागता, स्वागत करता आणि आमची आयची कार्यावळ आम्ही सुरू करता. आयज हे जे हुतात्मा स्मारक आसा हे आमच्या गोंयच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी जे आपले ह्या गोंयच्या लोकां खातीर, गोंयच्या जनते खातीर आयज हाल काडून आयज तेंच्यांनी जे कितें आयज ह्या फ्रिडमाक लागून जे कितें गोंयच्या लोकां खातीर तेंच्यांनी त्रास काडले आणि आपल्या जिवाचे बलिदान केले, आयज तेंच्या खातीर आयज हे तेंचे स्मारक आसा. तेन्ना ह्या स्मारकाचेर आयज आमी हांगासर आयज वेगळ्या पद्धतीन आमच्या सगळ्या इंडिया अलायन्साच्या सगळ्या नेत्यांनी आणि एक माझी दिलगिरी मानता की आमचे दोनूय कॅन्डिडेट आमचे भाई रमाकांत खलाप जे नॉर्थ गोवा आयज उमेदवार, त्याच भाशेन आमचे साऊथ गोवाचे आमचे कॅप्टन विर्यातो सर आयज हांगा दोघे उपस्थित आसात. तेंचे हांव स्वागत करता आणि आयचो जो प्रोग्राम आसा प्रचाराचो तो आमी हांगासून आयज कॅम्पेनिंग आमचे स्टार्ट जाता. आयज हांगासर हेंकां नतमस्तक जावन आमच्या हुतात्मा स्मारकांक आमी वंदन करून प्रणाम करून आयचे आमचे प्रचाराची आमी सुरवात हांगासून करता. इतलें सांगून माझे त्याच प्रमाणे आयज गुढीपाडवा आयज आमच्या पवित्र असो सण आणि एक नवीन वर्षाची आयज ही सुरुवात. तेन्ना ह्या नवीन वर्षाच्या सुरवातीक आयज ह्या काँग्रेस पक्षान आमच्या इंडिया अलायन्सान आमी ही सुरवात केल्ली आसा आणि सध्याचे जे वातावरण आसा हे आयज बऱ्यापैकी वातावरण आसा आणि आयज सगळी पूर्ण जनता आयज गोंयची आमच्या जावं देशाची आयज इंडिया अलायन्साच्या फाटल्यान आसा आणि हे फावटी जो आमकां प्रतिसाद मेळटा आमच्या इंडिया अलायन्सान जे कॅन्डिडेट आमकां दिल्यात हे एक बऱ्यापैकी कॅन्डिडेट आणि लोकांक जाय तशे दिल्ले आसात. तेन्ना आयज हे सांगून माझी एक दोन उतरां सोंपयता. देव बरें. तेन्ना आतां हांव मागता आमचे गोवा फॉरवर्डाचे दीपक कलंगुटकर यांच्या लागीं तेंच्यांनी आपली दोन उतरां सांगून मार्गदर्शन करता. आयज दोनही डिस्ट्रिक्टांचे उमेदवार उत्तर गोवा भाई खलप, दक्षिण गोवा कॅप्टन विर्यातो, काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर, वेगवेगळ्या पक्षांचे सगळे पदाधिकारी, गोवा फॉरवर्ड म्हणून हांव इंडिया अलायन्साचे आज विधिवत गोंयच्या प्रचाराक समर्पित करता. आमचे अध्यक्ष जरी इंडिये भायर असले जाल्यार ते इंडिया म्हणजे देशा भायर आसात ते 14 तारखेक येतात आणि त्याच्यानंतर ते पूर्णपणे ह्या प्रक्रियेत सहभागी जातले. त्यांच्या आदेशानुसार आम्ही सगळे कार्यकर्ते आमचो मयेचो संतोष कुमार आसात, दुर्गादास आसात, रेणुका आसात, सगळेजण उपस्थित असतात. आयज ह्या प्रचार मोहिमेक आम्ही हांगासर गोंयच्या प्रचार मोहिमेक सुरू करतात. वास्तविक आम्ही 7 तारखेक मांद्रे मतदारसंघात आमच्या उमेदवाराचो आम्ही भगवती मंदिरात नारळ वगैरे दवरून आम्ही थंयसून सुरुवात केल्या. पण एक उमेद दिसता की ज्या प्रकारे आज हांगासर जो संपूर्ण गोंयभरातून जो प्रतिसाद मेळटा हो पहिल्यानंतर निश्चित
दोनही मतदारसंघाचो विजय हो निश्चित जाल्लो आसा. हो ह्या येद्या मोठ्या जनसमुदायाच्या वयसून आणि उमेदीच्या हेच्या वयसून एक उर्बा येता. चड वेळ घेना, इतर मान्यवर आसात. हांव मागता की सगळ्यांकडे की अशेंच एकजुटीन आमी काम करूया आणि उरलेले दीस जे आमकां मेळटात तेतून पूर्ण गोंय पिसून काडून आमी दोनूय मतदारसंघांसून आमचे सीट आमी विजयी करून दिवया. देव बरें करूं. आता मागता हांव आमचे गोंय शिवसेनेचे अध्यक्ष बाब जितेश कामत यांच्यानी आपली एक दोन उतरां सांगची. सगळ्या पत्रकार बंधू भगिनींक येवकार जा. मातशें ताटकळत तुमकां उरचें पडलें, रावचें पडलें, ताच्या बाबतींत हांव सगळ्यांच्या तर्फे क्षमा मागता. छत्रपती शिवाजी महाराजाक स्मरण करून आणि आज सगळ्यांक गुढीपाडव्याच्यो शुभेच्छा दिवन हांगच्या जे प्रचार कार्यक्रमाक चालू केला आमचे इंडिया अलायन्साचे आणि काँग्रेसीचे उमेदवार उत्तर जिल्ह्यातल्यान भाई म्हणून सुपरिचित आसा ते ॲडव्होकेट रमाकांत खलप, जे माजी केंद्रीय मंत्री आशिल्ले, आणि कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीस बाब, जे आमचे दक्षिण गोंयाचे उमेदवार आसा. हांकां दोगांकूय शुभेच्छा दिता. आणि म्हाका पूर्ण खात्री आसा की ह्या फावट दोनूय जागे हे बहुसंख्य मतांनी इंडिया अलायन्सूच जिखतली. कारण सगळे जे पक्ष आसा, जे ओपोजिशन पक्ष आसा, आप म्हणा, NCP, मागीर गोवा फॉरवर्ड, हे सगळे एकठांय जाल्ले आसा, TMC, हे सगळे एकठांय जाल्ले आसा आणि एक महाशक्ती अशी गोंयांत तयार जाल्ली आसा. हांव चड वेळ घेना कित्याक उलोवपी हांगा खूब जाण आसा आणि पयलींच वेळ जाल्लो आसा. हांव इतलेंच म्हणूंक सोदतां की ही जी हुतात्मा स्मारक आसा हांगा जेन्ना सत्याग्रही 1955 सालान आयिल्ले, 31 सत्याग्रहींक हांगा पोर्तुगीजांनी गुळी मारून हांगा ते सगळे हुतात्मे जाल्ले, ताजे हे प्रतीक आसा. आणि ते हुतात्मे कित्या खातीर जाल्ले तर लोकशाही खातीर जाल्ले. तांकां राजशाही जुलमी जी पोर्तुगीजांची राजवट आसा ती नाका आशिल्ली, म्हणून लोकशाही येवपा खातीर तांणी स्वताची प्राणाची आहुती दिल्ली. आणि ताणीच न्ही तर पूर्ण भारतभर सुद्धा आमी पळयला की कितल्याशाच स्वातंत्र्य सैनिकांनी फक्त हुकुमशाही नाका म्हणून आहुती दिल्ली. आणि आज जी लढाई आसा, आज जे इलेक्शन आसा, ते एक हुकुमशहा आणि ताज्या विरुद्ध लोकशाही अशें उबे आशिल्ले इलेक्शन आसा. आणि म्हाका पूर्ण खात्री आसा की लोक जे आसा ते लोकशाही खातीर मतदान करतले. खंयचे पयशेकार लोकां खातीर, धनाढ्य लोकां खातीर किंवा बाकी हेर जे आसा जे काम करिनासतना फक्त हांगा खुर्च्यो तापयता आणि स्वताचो स्वार्थ पळयता, जे आमच्या गोंया खातीर केन्ना पार्लमेंटान ब्र काडिना, अशा लोकां खातीर लोक ह्या फावटी मतां वेस्ट करचे ना. लोक ह्या फावटी लोकशाही खातीर मतदान करतले आणि इंडिया म्हणजे जी इंडियाच्या स्वरुपान आमकां जे नांव प्राप्त जालें ते खऱ्या इंडियेक हे जैतिवंत करतले. हे उलोवन हांव म्हजे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. हांगासर आज उपस्थित असलेले आमचे तृणमूल काँग्रेसचे जयेश शेटगांवकर यांच्या लागीं मागता त्यांच्यानी एक दोन उतरां सांगची. नमस्कार. हांव थोड्याच शब्दांत सोंपयता. खूब टायम लागलो कॅन्डिडेट दिवपाक गोंया खातीर इंडिया एलायन्साक, बट खंय तरी भाईचे एक्सपिरियन्स आणि कॅप्टनाचे डेडिकेशन्स हे गोंया खातीर आमी नॉर्थाक आनी सावथाक दिलेले आसा. आख्ख्या गोंयभर हांव गोंयकारां कडेन मागता, जर हे एक्सपिरियन्स आणि हे डेडिकेशन जर गोंया खातीर आयज गरजेचे आसा आणि गोंयच्या फुडारा खातीर गरजेचे आसा, सो सगळ्या लोकां कडेन मागता हांकां तुमी भरघोस सपोर्ट दिवचो. जसो तुमी भाईक पयलीं दिलेलो आसा, कॅप्टनाकूय दिलो आसा, त्याच्या पेक्षा कितक्याच पटीन आमी चड दिवचे. कित्याक लागून हे गोंया खातीर आयज हे दोगूय जे कॅन्डिडेट आसा पळय, एक्सपिरियन्स आणि आपले डेडिकेशन्स घेवन येयलेले आसा. सो सगळ्यांक देव बरें करूं. आता मागता हांव गोवा आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष सर अमित पालेकर यांच्याकडे की त्यांच्यानी एक दोन उतरां मार्गदर्शन करचे. गुढीपाडव्याची सगळ्यांक उनुनीत परबी. आयच्या दिसा ब्रह्मदेवान विश्वाची आणि वेळाची निर्मिती केली. आयज नवे पर्व सुरू जाता आणि या आज स्वातंत्र्याच्या स्मारकाच्या समोर आमी आज एक नवे पर्व सुरू करता. आज हांगा जे आसा आमचे जे कॅन्डिडेट आसा ते एका तरेन स्वातंत्र्य सैनिकच आसा. कारण जो लढो स्वातंत्र्य सैनिका खातीर जेन्ना गोंयच्या मुक्ती खातीर केल्लो, देशाच्या मुक्ती खातीर केल्लो, आज तो लढो आमकां करप्शना विरुद्ध करपाक जाय. आज तो लढो आमकां अनएम्प्लॉयमेंटा विरुद्ध करपाक जाय, जे आज देशान विघटक जी आज शक्ती निर्माण जाल्या
रिलिजना वयल्यान जाती वयल्यान धर्मा वयल्यान जे आज लोकांक भितर दुफळी माजयता, आज देशाक जे आज अशे तरेन काम चल्लां, राजकारण भारतीय जनता पार्टीन चलयलां की देशान आज स्प्लीट घालपाची तयारी तांणी चलयल्या. हे जर बंद जातले जाल्यार ह्या स्वातंत्र्य लढ्यान आमी जे सगळे आसा आमचे बरोबर तुमीय रावपाक जाय आनी गोंयच्या प्रत्येक नागरिकान प्रत्येक मतदारान आमचे बरोबर रावपाची गरज आसा. आमी आमची 5 बोटां आज एकठांय केल्या, ही मूठ जी तयार जाल्या ती जैतिवंत जातली. आनी आमचे जे दोनूय कॅन्डिडेट आसा, एक कॅन्डिडेट असो आसा जाणे आपले लायफ 20, 25, 30 वर्सां देशा खातीर समर्पीत केल्ले, बाब कॅप्टन विर्यातो. आनी दुसरे जे आसा जे माजी कायदा मंत्री आणि राजकारणी म्हणून पण एक समाजसेवक म्हणून जाणी मांद्रेस आणि नॉर्थ गोवाची समाजसेवा केल्या, ते सगळे पळयत जाल्यार एक गोष्ट लक्षात घेवपाक जाय. आवाज तसो व्हडलो आसा आमचो, मायकाची गरज ना आनी आवाज लोकां कडेन पावतलो जाल्यार तुमी आमी समर्थ आसा. सो मायक नासतना आज उलोवया, कारण हो आवाज जो आसा हो लोकांचो आसा आनी हो आवाज जर लोकां कडेन पावतलो जाल्यार तुमी आमचो आवाज जावपाक जाय. आमी सगळो जो आवाज करता तो लोकां कडेन पावन आज नॉर्थ आणि साऊथ गोवा जिखून हाडपाची जबाबदारी तुमची आमची सगळ्यांची आसा. कारण तुमची जबाबदारी आसा देश वाचोवपाक जाय, आमचो गोंय वाचोवपाक जाय. जी विघटक जी आज संस्कृती भारतीय जनता पार्टीन हाडल्या ती जर बंद करपाची आसा जाल्यार इंडिया अलायन्सा बरोबर दोन्ही जे आज उमेदवार आसा तांकां निवडून हाडपाची जबाबदारी तुमची आमची सगळ्यांची आसा. देव बरें. मागता आमच्या हडोण्याचे आमदार कार्लूस सर यांच्या लागी त्यांच्यानी 2 शब्द सांगचे. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. हॅपी गुडी पाडवा. आज सामको इम्पॉर्टंट डे आनी फकत इम्पॉर्टंट डे न्ही, आमी इम्पॉर्टंट जाग्यार आयले हिंगा पात्रादेवी, कित्याक वी आर बिगिनींग द कॅम्पेनींग फॉर नॉर्थ गोवा एंड साऊथ गोवा कॅन्डिडेट. ऑल दीस इम्पॉर्टंट कित्याक आमी मार्च कोतले, सगळे एकठांय रावन मार्च कोतले टू डिफीट दी फोर्सीस वीच हॅव बीन डिस्ट्रॉयींग गोवा. आमचे गोंय कवर जाता, आमचे भुरगे तरणाटे आसात ते तांकां जॉब ना. आमचो मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आशिल्लो तो हिंगा नॉर्थ गोवाचो कितले पाटी निवडून आयलो, आतां चेंज करूंक जाय. चेंज कित्याक जॉब ना लोकांक, जॉब क्रिएशन ना, जॉब ऑपॉर्च्युनिटी ना, डेव्हलपमेंट कांय ना. भरपूर पोर्टफोलियो आशिल्ले हातीन म्हूण लोकांचे डेव्हलपमेंट उदरगत आमचे गोंयचे पासत कांय केलें ना. तुमी पळयात दुसरी मंत्री आशिल्ले तेन्ना दुसरे स्टेटीचे ते लोकांक तेंचे स्टेटीचे लोकांक चेपोवन गायले, आमचे एक भुरग्याक पासून हुंय गायले ना. आनी हें डेव्हलपमेंट न्ही, आनीक एक चान्स दी म्हणपाचे कसलो गरज ना. आतां टायम जालो आमचे गोंय काबार करतात ते, आमचे गोंय विकू सोदतात ते बंद करपाचे. आनी आमचे फरे गोंयकार आहात ते आमचो रमाकांत खलाप आनी आमचो कॅप्टन विर्यात, तुमी नांव आयकले म्हूण आतां तुमी तेंचे आवाज पासून पार्लिमेंटां आयकपाक तुमच्या हातीन आहा फुडें काडपाक. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे सगळे इंडिया अलायन्स पार्टनर्स, आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड, TMC, शिवसेना आनी सगळे दुसरे आयले ते, एन आमची काँग्रेस पार्टी, कित्याक तुमी सपोर्ट करतात आनी आमचे बरे कॅन्डिडेट दिल्यात म्हूण हांव देव बरें करूं म्हणटा. उलटले मागीर ना. काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि इतर पदाधिकारी, इंडिया अलायन्सचे सगळे पदाधिकारी, म्हणजे आमदार भावी खासदार कॅप्टन विर्यातो आणि उपस्थित सगळ्या बंधूंनो भगिनींनो, सर्वप्रथम जय हिंद ही घोषणा दिता. जय हिंद. इतक्या खातीर की ह्या पवित्र भूमीन आमकां स्वातंत्र्य मेळून दिलें. ह्या स्वातंत्र्य सैनिकांचे पवित्र आत्मे आज आमच्याकडे पळयतात. त्यांचा आशीर्वाद घेऊन आम्ही पुढे सरूया. गोंयची भूमी एक प्रकारच्या पारतंत्र्यान गेली. पोर्तुगीजांक आम्ही धांवडले खरे भारतीय सैन्याच्या आदारान, आणि देशातल्या विविध भागांतल्यान जे स्वतंत्र सैनिक हांगा उभे झाले त्या सगळ्यांनी म्हणून एक संयुक्त असो लढो उभो केलो आणि आमकां स्वातंत्र्य मेळून दिलें. आज तशाच प्रकारचो लढो आम्ही परत एकदा घेऊन आम्ही पुढे सरता. गेली अनेक वर्षं झाली गोव्याच्या लोकसभेन आमच्या काही माजी खासदारांनी जरूर आवाज उठयलो, परंतु गेली 25 वर्षां हो आवाज खंय कित्याक बंद जालो हांव नकळो. परत एकदा आमच्या लोकसभेन गोंयचो आवाज बुलंद करूया ही तुमच्याकडे हांव मागणी करता. आणि त्यासाठी म्हाका आणि माझे मित्र
कॅप्टन विर्या तूं आमकां दोगांयकी तुमी लोकसभेन धाडात अशी कळकळीची विनंती करता. आमचो प्रोग्राम तुमच्या समोर आसा, आमचो इतिहास तुमच्या समोर आसा, गोंयचो भूगोल तुमच्या समोर आसा आणि गोंयची जनता आज कशा प्रकारच्या एक प्रकारच्या जुलूमशाहीतल्यान मार्गक्रमण करता त्याकडे आम्ही लक्ष दवरुया. ही भूमी पवित्र आसा, आजचो दीस अत्यंत पवित्र आसा, त्या बद्दल सगळे माझे सहकारी उलोवन गेल्यात. हे पवित्र जे आसा, हे भूमीचे पवित्र, हे धर्माचे पवित्र, हे जातीपातीचे पवित्र, हे सगळ्या विविध धर्माचे पवित्र, हे सगळे पवित्र एकठांय करूया आमी आणि आमी फुडें सरूया. हो कमी तो कमी, हो अमको तमको असो दुयी आमकां उपयोग पडना. कारण ज्या वेळार ह्या स्वातंत्र्य सैनीक हांगा आपले रक्त तेणे व्हावलें, त्या वेळार तेणी कोणेच आपली जात केन्ना पळयना, आपलो धर्म केन्ना पळयना. ताणें पळयलें फक्त ही भूमी. म्हणून ह्या भूमीची माती ही मस्तकीत धारण करून आमी आज फुडें सरल्यान. आणि तुमकां तुमच्या कडेन विनंती करता, आमचो जाहीरनामो लवकरच तुमच्या समोर आमी दितले. आमचे फुडें आमी कितें करपाचें आसा तें आमी सांगतले. आमकां म्हादें राखपाक जाय, आमकां आमचे न्हंयो राखपाक जाय, आमकां जंगलां राखपाक जाय, आमच्या भुरग्यांसाठी नोकरी व्यवसायाच्यो संदी निर्माण करपाक जाय. आज IT इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीन जगभर क्रांती केल्या. ही क्रांती करपाचो, क्रांती गोव्यात हाडचो प्रयत्न ज्या वेळार गोव्याचो IT मिनिस्टर म्हणून जाल्लो हांवें, त्या वेळार 5 कलमी कार्यक्रम दिवन हांवें हाडच्यासाठी प्रयत्न केले. शास्त्रज्ञ, ते जगप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर सारख्या मनशाच्या नेतृत्वाखाली आणि देशातले आणि जगातले मोठे या क्षेत्रातले दिग्गज यांच्या सहकार्यान आम्ही प्रयत्न केलो. तो प्रयत्न पार पडलो ना, कारण म्हाज्या नंतर जे कितें घडलें हांगा गोव्यात ताचो उल्लेख आतां हांव करिना. परंतु परत एकदा गोव्याक आमकां फुडें व्हरपाक जाय. ह्या ITच्या मार्फत आमकां हजारो, शेकडो, हजारो, लाखो भुरग्यांक नोकरी आमकां निर्माण करपाक जाय. ते करतले. ते करीत असताना ही भूमी राखपाक जाय. यस, मैं आगे चल रहा हूँ, आप मेरे साथ आइए बंधो, एक साथ मिलकर आगे चलेंगे. मैं आपको आश्वासित करता हूँ, पवित्र भूमि में मेरे हाथों से पवित्र कार्य होगा. वाईट काम केन्नाच म्हज्या हातांतल्यान घडचें ना ही तुमकां ग्वाही दिता. त्या पावित्र्याक मदत करपा खातीर तुमी हांगा सगळे जमल्यात. तुमकां मागता, ह्या फाटल्यान तुमच्या फाटल्यान हो जो स्तंभ उबो आसा, त्या भूमीन जेंचें रक्त मिसळ्ळां त्या सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांची आठवण करात, काळजान त्याच्यासाठी एक पूजा करात आणि सगळे मिळून फुडें सरूया. परत एकदा जय हिंद. आता मागता हांव आमचे गोंय राज्याचे विरोधी पक्ष नेते सर युरी आलेमा हांच्या लागीं तेंच्यांनी आमच्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करचें. हांगा आशिल्ले आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, दुसरे सगळे पार्टीचे आमचे आम आदमी पार्टीचे बाब अमित पालेकर, गोवा फॉरवर्डाचे बाब दुर्गादास कामत, भाई रेणुका, दुसरे आमचे शिवसेनाचे बाब हितेश कामत, दुसरे आमचे TMCचे सगळे बाब जयेश शेटगांवकर, आमचे आमदार बाब क्रूज, बाब कालूस, तशेंच बाब एल्टन डिकोस्टा, दोन्ही आमचे कॅन्डिडेट, नॉर्थ गोवाचे कॅन्डिडेट भाई खलाप, तशेंच आमचे दक्षिण गोंयचे कॅप्टन विर्याटो, आणि आमचे हिंगा जमिल्ले सगळे काँग्रेसाचे आणि इंडियाचे अलायन्साचे सगळे वर्कर भावंदो भयणीनो, आज गुढीपाडवा आणि या पवित्र दिसाक गोंयकारांक आणि तुमकां सगळ्यांक पत्रकार भावांक आणि हिंगा जमिल्ले आशिल्ले सगळे लोकांक हार्दिक शुभेच्छा दिता. आयचो दीस एक पवित्र दीस आणि ह्या दिसाक सगळे लोक एक नवे पाऊल मारपाक सुरवात करता. आणि म्हाका दिसता जेन्ना इंडिया अलायन्साचे सगळे आमचे हिंगा वांगडी आमकां दिसले की ह्या पवित्र दिसाक आणि ह्या पवित्र जाग्यार आमी एक कॅम्पेन लॉन्च करपाक जाय म्हणून आज जेन्ना ह्या जाग्यार आमी तुमचे मुखार आमची 2 उतरां सांगता, आमकां अभिमान दिसता. कित्याक आमचे फ्रीडम फायटर आमचे राजकीय हक्का लागून झुजले आणि आज वेळ आयलो आसा जी हुकुमशाही, जी दादागिरी आज या BJP सरकार दाखोवन दिता, जावं केंद्रान जावं आमच्या स्टेटान, हेचे विरुद्ध आज लोकांक घेऊन आमी आज मुखार सरता.
तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की खासदाराचें काम कितें. एक खासदार जेन्ना जाता, मेंबर ऑफ पार्लिमेंट जाता, तेजें काम असो लोकसभेन बोवाळ करपाक जायो, गोंयचे प्रश्न मांडपाक जाय. एक खासदार गोंयांत जावपाक जाय ज्या खासदाराक कपासिटी आहा, दादोसपण आहा, कन्विक्शन आहा आनी करेज आहा. खासदार असो आसपाक जाय जाका म्हाका दिसता फायनान्शियल हेल्थ हे समजून येवपाक जाय. सोशल फिल्डान तो आसपाक जायो. लोकां बरोबर तो सदांच एकवटान मुखार सरपाक जायो. म्हाका आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळ्या इंडिया अलायन्साच्या सगळ्या पार्टीच्या मनशांक आनी काँग्रेस पार्टीक दुबाव ना. मातसो टायम लागलो, बट वी आर अ डेमोक्रेटीक पार्टी, वी आर नॉट अ डिक्टेटोरियल पार्टी. सगळे अलायन्स पार्टनराचे व्यू घेवन काँग्रेस पक्षान असले कॅन्डिडेट दिले. जावं आमचे आदोगाद भाई खलाप जो एक लॉ मिनिस्टर आशिल्लो, जो एक लिगल ल्युमिनरी आसा. लॉ मिनिस्टर आसतना इतली बिलां तेणी ड्राफ्ट केली. गोंयचे पासत देशा पासत तो झगडो. जावं आमचे कॅप्टन विराटो जो दक्षिण गोंयचो जो कॅन्डिडेट आहा, जेका म्हाका दिसता नेव्ही ही सर्व द नेव्ही कारगिलाचो जेन्ना हे वॉर जालें तो एक वॉर हिरो. आनी त्या वेळार जायती क्रांती करपाक गोंयभर ते भोंवता. आज म्हाका दिसता दुसरे बीजेपीचे कॅन्डिडेटाचेर हांव उलयना, पूण लोकांक चिंतपाक जाय. आज हे बारीक बारीक मुद्दे, जे मुद्दे केंद्र सरकारान जे डबल इंजिन सरकार फेल जालेले आसा, जावं म्हादयचे, हे म्हादयचे जे पॉलिटिक्स आज दोन्ही हे जावं केंद्र सरकार आनी स्टेट हे राज्याचे सरकार जे करता, हे लोकांक फक्त पॉलिटिक्स करपाक आज आनी लोकांनी हॅपीनेस पाड घालपाक हे मुखार सरलाय. भावंदो भयणींनो, आज दूख म्हाका जाता जेन्ना जेन्ना ऑपोजिशन म्हणून विधानसभेन आमी जेन्ना प्रश्न मांडटा, जावं म्हादयचो, आमी ते मांडटा की बाबा जे हे टायगर रिझर्व म्हूण तूं दिकले कित्याक कोणा गोंयांत. जेन्ना टायगर रिझर्व हे तुजे गोंयच्या हे स्टेट गव्हर्मेंटाच्या हातांत आसा, म्हादय जरी तर तुका साल्वार करपाक जाय तुज्या हातांत आसा, पूण जे देशाचे गृहमंत्री अमित शाह हेणे कितें सांगलें की गोंयचो कॉम्प्रमायज जालो म्हणून जे कर्नाटकाच्या इंट्रस्टान गोंयचो हो मुखेलमंत्रीन हे कॉम्प्रमायज केले आनी म्हादय वॉज कॉम्प्रमायज. आज इतले मोठे प्रश्न आहाय कित्याक आमकां खबर आहा आमी विरोधी पक्षाचे जे सगळे आमदार आहा, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, हे करप्शन जॉब स्कॅम हे कोण सांगता? तेंगेले मंत्री सांगता, तेच उलयताय. आज हे प्रश्न मांडपाक आमकां खात्री आहा की आमचे दोन्ही कॅन्डिडेट गोंयचे पासत झगडले, गोंयच्या हक्का पासत झगडले. कित्याक जेन्ना खासदार जाता जोरी तर तेका विचार करपाची ताक ना, कपासिटी ना, जाल्यार हे गोंय आनी मुखार काबार जातलें. आज लोकांकूय दिसता की काँग्रेसाचे कॅन्डिडेट जावं इंडिया अलायन्साचे कॅन्डिडेट जिखून येवपाक जाय म्हणून. एक उदाहरण तुमकां दिता, हिंगा हे रस्त्याची हाल चोय, हो कॉन्ट्रॅक्टर बीजेपीचो, हो रस्त्या कॉन्ट्रॅक्टर बीजेपीचो जावूय, हेगेले नातू सगळे हिंदू कुमिनाद आहाय. हे तुमकां म्हाका दिसता लोकांक आज जेन्ना कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाले आमकां एक बरी मेसेज, बरी फीडबॅक येयलो. इतले शेमऱ्यांनी आमकां कॉल येयले आनी देव बरें करूं म्हणपाक, कित्याक आमकां आज काँग्रेस पक्षाचेर एक विश्वास आहा, इंडिया अलायन्साचेर एक विश्वास आहा आनी हांव रावतां. आनी म्हाका खात्री आहा की आमी जे इलेक्शनाक आमचे दोन्ही रमाकांत भाई जावं आमचे कॅप्टन विराट दोन्ही खासदार जातले आनी दे वील बी जो गोंयचो आवाज आहा तो देशाचोय आवाज जातलो म्हणून सगळ्यांक तुमकां हिंगा हाजीर जाले म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. आता मागता हांव आमचे गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष सर अमित पाटकर यांच्याकडे, त्यांच्यानी आमच्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करचे. हांगा जमिल्ल्या सगळे काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते, वर्कर्स, ऑफिस बेरर्स, तसेच इतर इंडिया अलायन्साचे आणि
हांगा हाजीर आशिल्ले प्रेस भाव आनी समेस्त गोंयकारांक पयले सुवातेर गुढी पाडव्याच्यो हार्दिक शुभेच्छा. आयच्या काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार नॉर्थ गोवाचो उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांची आज ऑफिशियल कॅम्पेन लॉन्चाच्या प्रोग्रामाक हाजीर आसात गोंय विधानसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमांव, तशेंच नॉर्थ गोवा सिटाचे इन्चार्ज तशेंच MLAचे आंदोळेचे MLA बाब कार्लोस परेरा, तशेंच आमचे इंडिया आघाडीचे जे वांगडी आसात ताचे आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष बाब अमित पालेकर. म्हाका दिसता सगळ्या उलोवप्यांनी आजच्या ह्या कार्यक्रमाचेर उलयल्यात. हांव फक्त एकूच सांगपाक सोदतां की आज आमचे नॉर्थ गोवाचे कॅन्डिडेट हांची कॅम्पेन जी आज ह्या हुतात्मा स्मारका वयल्यान जी चालू जाल्या ताचे कारण म्हणल्यार की आज ह्या डिक्टेटोर सरकार जे नरेंद्र मोदीचे सरकार जातून आमचो संविधान धोक्यान आसा, तातून आमचो देश धोक्यान आसा. म्हाका दिसता हे दुसऱ्या स्वतंत्राची चळवळ आयच्यानी सुरू जाता. आनी हांव मोठ्या खात्रेन सांगता की नॉर्थ गोवाचे समेस्त वोटर जे गेल्ले 25 वर्सां ह्या मतदारसंघाचे जे खासदार आसात तांणी 25 वर्सां म्हाका दिसता हो नॉर्थ गोवाचो सीट हो फाटल्यान व्हेल्लो आसा. कितलेशे मुद्दे आसात. फाटल्या दिसांनी तुम्ही पळयले जेन्ना ते पेडण्या आयले तेन्ना जेन्ना तांकां स्थानीक लोकांनी जेन्ना विचारले की तुम्ही एअरपोर्ट बांदलो, तुम्ही हॉस्पिटल बांदले, पूण लोकांक गोंयकारांक जेन्ना तुम्ही नोकरी दिवपाक शकना तेन्ना तांचे कडेन उत्तर नाशिल्लें. ते सांगतात की ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटांतल्यान जाता. गेल्ली 10 वर्सां गोंयकार CRZाक लागून तळमळटा, पूण खंय तरी आज तो चेन्नई बसून कोण तरी तो प्लॅन तयार करता. ह्या खासदारान मंत्री आसून केले कितें गेल्ली 25 वर्सां? ज्यो आमच्यो न्हंयो आसात ते हे वाचोवपाक पावले ना. जो मायनिंगाचो मुद्दो आसा गेल्ली 12 वर्सां हे सरकार फेल जाल्ले आसा मायनिंग चालू करपाक. जी म्हादय गेल्ले 1 वर्स होच खासदार सांगतालो की जर तर आपूण DPR फाटल्यान घेना जाल्यार आपूण रिजायन जातलो म्हणून. पूण हांची पावर मस्तकाक इतली मारिल्ली आसा की तांकां स्वता आपल्या आवयचे म्हादयचे पडलेले ना. सो ह्या फुडल्या एका म्हयन्याच्या कॅम्पेनान आमचो प्रयास आसतलो की आमी प्रत्येक गांवांत, प्रत्येक वाड्यार, प्रत्येक वोटरा कडेन आमी पावतले. आयच्यान आमची उत्तर गोंयची कॅम्पेन ही आज ऑफिशियली हांगाच्यान चालू जाता. ताच्या उपरांत आज विविध कार्यक्रम आमच्या कॅन्डिडेटाचे आसात. फाल्यांच्यान प्रत्येक मतदारसंघात प्रत्येक आमचे वर्करांच्यो मिटींग आसात. ताच्या उपरांत 15 आनी 16 तारखेक आमचे नॉमिनेशन फायलिंग आनी ताच्या उपरांत प्रत्येक मतदारसंघात आमच्यो पब्लीक मिटिंग्यो जातल्यो. आमचे इन्चार्ज आमदार कार्लोस परेरा हे प्रत्यक्ष हो कार्यक्रम मॉनिटर करतात. प्रत्येक बूथ लेवल मेरेन, प्रत्येक बूथ कार्यकर्त्या मेरेन आमचो जोडपाचो प्रयास चालू आसा. सो आयच्या ह्या पवित्र दिसा जो एक हिंदू धर्मान आमी नवे वर्स म्हणटात तशें आयच्या दिसाक आमी एक गोंयकारा पासत एक नवें पावल मारिल्लें आसा. आमचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीसूय हांगा तांकां आशिर्वाद दिवपाक आयिल्लो आसा. हाच्या उपरांत आमची आतां दुसरी कार्यावळ ही लोहिया मैदानाचेर जातली. सो हांव सगळ्यांक परत एकदां मना काळजांतल्यान धन्यवाद करता की तुमी मोठ्या संख्येन हांगा आयले. आमचे उमेदवाराक तेंको दिवपाक तुमी सगळ्यांनी जो प्रोत्साहन दाखयला सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी आभार मानता. जय हिंद, जय गोवा.